Praise the Lord. And mogocha babanandu. Ever around dakti six message kotta. Kitiak tukan maka surrender zato. And dewacha utara amka sangata poilen John chapter 4 verse 14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. And John म्हणटा मी पळयलां आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी देवान म्हणटा मोग केलो ह्या संवसाराचो आनी आपल्या पुताक धाडलो एज अ सरोंडार ह्या संवसाराक साल्वार करपाक. ह्या संवसाराक कितें जाय? सरोंडार जाय म्हूण जॉन सांगता. आनी विदाउट द सेवियर आनी सरोंडार नासळा म्हज्या भाव भयणांदो, सगलो लोक ह्या संवसारान चार भाशेन गिल्टी जालोलो आसा. आनी पयलें जावन आसा मनीस म्हज्या भाव भयणांदो ताका सरोंडार जाय, कित्याक मनीस पातकांनी मेलोलो आसा. आवयच्या कुसव्यान सोडून ताचो स्पिरीट, ताचो सोल भितर मेलोलो आसा. आनी एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 1 सांगता, एंड यू हॅड ही क्विकन who were dead in trespass and sin. म्हणजे जेजू मेवच्या पयलो एफेसकारांच्या बिलिवरांक ही चीड बरयता पॉल. जेजू मेवच्या पयलो हो सगलो लोक म्हज्या भाव भयणांदो मेलोलो आसलो. आनी पॉल म्हणटा क्रिस्तान तुमकां आतां जिवे केले जे तुमी लोक मेलेले आसले. आनी ताका लागून म्हज्या भाव भयणांदो जर एक मनीस जेजू क्रिस्तान ना तितलोय लोक मेलोलो आसा, कोण तो जावं, पाद्री, पोप, पास्टर, प्रिचर, तूं गोडे चर्चीचो मेंबर जायत गोडे तूं बायबल आसता जायत गोडे तुवें बॅप्टिजम जेला जायत गोडे तुका पास्टरान हात धरून उडयला जाय सकल, तूं लवला जायत, पडला जायत, हें सगलें करूनय म्हज्या भाव भयणांदो जरी तर देवाचो आत्मा तुज्या भितर येवन तुका जिवीत दिवना, पवित्र आत्म्यान मोगाच्या भाव भयणांदो तुजो सोल जिवो करूं ना जाल्यार बायबल सांगता तूं मेलोलो आसा भितरल्यान. तूं साबात पाड, हेस्तां कर, जिविसाचें कितेंय कर, बरो मनीस जावपाक चिंत, हें सगलें तूं करता तें सगलें मेलेलें जावन आसा. आनी बायबल ताका म्हणटा मेलोलो मनीस. आनी हाका लागून हें पयलें रिजन जावन आसा तुका सरोंडार जावं म्हज्या भाव भयणांदो. आनी दुसरें रिजन जावन आसा म्हज्या भाव भयणांदो, आमी सगल्यांनी पातक केलेलें आसा. ऑल हॅव सीन एंड कम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. सगल्यांनी आमी कायदे मोडलेले आसा. पातक म्हणजे कितें? देवान सांगलेलें आमी आयकोना. आमी फोट मारल्या, जास्ती मारल्या, मुर्तीची पुजा केल्या, पयशांचो मोग केला, दुसऱ्यांचो मोग करूं ना, दुसऱ्यांक आमी होटयल्या, नाडल्या, दुसऱ्यांचें वायट आमी चिंतलां. हे सगळे लॉ मोडून आमी दर एक मनीस गिल्टी आसा. आनी बायबल सांगता देर इज ना रायचस. बरो मनीस म्हणलेलो कोण ना, एकलो पर्यंत ना. सगळे आमी पातकी जावन आसा, गुन्यांवकारी जावन आसा देवाच्या नदरे मुखार. एकलो पर्यंत बरो ना म्हज्या भाव भयणांदो. दर एका मनशान देवाचे कायदे म्हणून तो गिल्टी जालोलो आसा. आनी दुसरें रिजन जावन आसा हाका लागून दर एका मनशाक सरोंडार जाव. तूं बरीं कामां कर, रिलिजनाची कामां कर, तेच कर, मागणें कर, चर्चीक जा, एकठांय जा, कितेंय कर म्हज्या भाव भयणांदो. तूं केन्नाच फ्री जावपाक शकना, कित्याक तुवें आनी हांवें देवाचे लॉ मोडून आमी सगळे गिल्टी जालेले आसा देवाच्या नदरे मुखार. हें दुसरें रिजन जावन आसा म्हज्या भाव भयणांदो. आनी तिसरें रिजन जावन आसा म्हज्या भाव भयणांदो, आमी पातकाक लागून देवाच्या फुड्यान सेपरेट आसा. पातकान आमकां दोशी केलेले आसा. पातकान आमकां बरें पयस उडयलेलें. आमचें फेलोशीप, आमचें रिलेशनशीप पातकान तोडून उडयलेलें आसा. आनी तूं कोणें रिलिजनाची कामां करून, बेस्ट पासून कामां करून, कोणा कोणें मागोवन पासून तूं देवाच्या फुड्यान केन्नाच येवपाक शकना. तुका सरोंडार जा देवाच्या फुड्यान पोत्तून हाडपाक. आनी आयजाया 59 वर्स 2 सांगता, बट युअर इनिक्विटी हॅव सेपरेटेड बिटवीन यू एंड युअर गॉड, एंड युअर सीन हॅव हीड हीज फेस फ्रॉम यू दॅट ही वील नॉट हियर. पळयलो म्हज्या भाव भयणांदो, तुका सरोंडार कित्याक लागून जाता तो? कित्याक लागून? तूं मेलोलो आसा. दुसरें तुवें पातक केलेलें आसा. तिसरें पातकान तुका सेपरेट केलेलो आसा, दोशी केलेलो आसा. यू आर डिस्क्वॉलिफाय माय फ्रेंड टू गो हेवन. स्वर्गार वचपाक तूं डिस्क्वॉलिफाय जावन आसा.
जेजू म्हणटा म्हज्या भाव बंदो मनशाच्या काळजान सोडून भायर स्वता ते मनशाक मेळ्ळें कोत्ता देवाच्या नदरे मुखार आनी पातकान तुका आनी म्हाका मेळो केलेलो आसा आनी सेपरेट केलेलो आसा आनी कितेंय करून पासून बेस्ट पासून लायफ तूं जिवन तूं केन्नाच देवाच्या फुड्यान येवपाक शकना हें तिसरें रिजन जावन आसा चवथें रिजन जावन आसा म्हज्या भाव बंदो जे आमी लॉ मोडले देखून आनी पातकान आमकां सेपरेट केले देखून आमच्या पातकांचो पनिशमेंट मरण जावन आसा इटर्नल हेल आनी हेल जावन आसा लोक किंवचे मारता बोबड मारता मरण कोता पूण मरना देर इज नो चान्स माय फ्रेंड एक फावट मनीस मेलो ताका चान्स ना ताका पगटरी ना कितेंच ना मिसा ना तेच ना कांयच ना आनी मनशान एक फावट मरपाक जाय आनी उपरांत ताणें जजमेंटाक वचपाक जाय म्हणलेलो आसा आनी हेल जावन आसा असलो जागो आनी ताका लागून तुका आनी म्हाका दर एका मनशाक सरोंडर जाय आनी हो सरोंडर जावन आसा जेजू जिवे देवाचो पूत स्वर्गा सोट्या ह्या संवसारान येवन तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत मेलो आनी देवान ताका मेलें येतलो जिवन केलो ताणें रगत वारयलें त्या कुर्साचेर तुका साल्वार करपाक आनी जेजू मरण कोन्न जिवन जालो आनी बायबल सांगता जेन्ना जेजू जिवन जालो तेन्ना देवान हें फॉरगिवनस हें पातकांचें बॉक्सोडें आख्ख्या संवसाराक प्रोवायड केलें आनी जर तर तूं रिपेंट जाव जाल्यार आनी तुजी पातकां अडकून जेव जाल्यार हांव खरेंच पातकी जावन आसा हांव मेलां भितर आनी देवाचेर पातक केलें देवाचे कायदे हांवें मोडल्या म्हाका सेपरेट केलो आसा पातकान आनी म्हज्या पातकांचो पनिशमेंट इटर्नल हेल आनी हांव कांयच करूंक शकना आनी ताका लागून जेजू जिवे देवाचो पूत सरकार सोट्या संवसारान येवन तुज्या आनी म्हज्या पातक त्या खुर्साचेर मेलो म्हज्या भाव बंदू आनी जर तूं हंबल जाव जाल्यार होली स्पिरीट पवित्र आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो तुका हेल्प करतलो रिपेंटनाक कित्याक पवित्र आत्मो नासतना मोगाचो भाव बंदू तुका केन्ना सजमोचें ना तूं कोण भितर द स्पिरीट ऑफ गॉड हेल्प पीपल माय फ्रेंड जेजून खूब सांगलेलें आसा अनलेस ताका बापान हाडल्या बगोर कोणूच म्हजे शिवाय येवपाक शकना आनी देव तुका दाखयतलो तूं पातकी तूं लॉ ब्रेकर तुवें देवाच्या लॉ म्हणल्यार गिल्टी जावन आसा हेलाच्या आटेर तूं आसा कंडेम जालोलो आसा आनी जेजू जावन आसा एकलोच होप तुका साल्वार करपाक आनी तोच सोरवंडार आनी तोच दोनी जावन आसा आनी ताच्या भायर दुसरो सोरवंडार ना म्हज्या भाव बंदू आनी तूं चिंता आनी खंयची वाट आहा स्वर्गार वचपाक आय विल टेल यू हांव तुमकां सो सांगता म्हज्या भाव बंदू आय तूं मोर जाल्यार इफेनान भितर सरतलो ज्या जाग्यार लोक किंवचे मारता बोड मारता स्वर्गार वचपाक एकूच वाट जावन आसा जेजू जावन आसा जेजून खूब सांगलेलें आसा हांव वाट सोत आनी जिवीत कोणूच बापाच्या फुड्यान वचोंक शकना म्हजे वरवीं आनी दर एका मनशाक सरोंडर जा जशें मॅरीन म्हणलां म्हजो आत्मो म्हज्या सरोंडराक मुरगडटा जर तर मॅरीक हो सरोंडर जा जाल्यार दर एका मनशाक सरोंडर जा म्हज्या भाव बंदू प्रेज गॉड